हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात. तर कशी झाली तुमची चवथ? कालच्या दिसा व्हिडिओ स्टार्ट केलं तेन्ना फाटल्यान देव आशिल्लो, गणपती बसलेलो, आयज ना. तर 2 दिसाची चवथ आमची, म्हटल्यार 1.5 दिसाचो गणपती जालो. काल विसर्जन बी जालें. आय होप तुम्ही माझे चवथीचे दोन्ही व्हिडिओ जे आसा पण ते पहिले आसतले, डे 1 आणि डे 2, आणि तुमकां आवडले बी आसतले अशें होप करता. तर डिटेल रिच्युअल्स एंड जे कितें आसा पण ते सगळें कांय दाखोवपाक मेळना न्ही, ताका लागून जितले कशें शूट करपाक जाता पण तितले दाखोवपाचें ट्राय करता. बट अशें चिंतलेलें ह्या वर्सा की रिच्युअल्स बीन जे कितें करता पळय आमी, कशी पान काडटात, कितें कितें जेवणाक करता, जावं आमचें शास्त्र कशें, तें सगळें तुमकां दाखयतलें अशें म्हणून चिंतलेलें. बट इतलें डिटेल काय शूट करपाक मेळूच ना, चिंतता तशें जावूच ना, कित्याक गडबड. हांवेंच पान काडूं जाय, हांवेंच पान हाडून दिवं जाय, तें उदक थोडकें हांवेंच व्हरूं जाय, अशें करून न्ही सगळें हें कर तें कर आशिल्ली हेल्पाक. बट कितें आसा, जें कितें बायलेन करपाक जाय तें बायलेनूच करूं जाय, तें चेडवाक करपाक मेळना न्ही. सो ताका लागून गडबड जाता मागीर. आनी मागीर प्रत्येक खेपे मातशी व्हिडिओ कर म्हण तांकां बी सांगपाक पडटा, असले खबरे जाता. सो जशें जें कितें शूट करपाक मेळटा पॉसिबल जालें पळय तें सगळें तुमकां दाखोवपाची ट्राय केलां. पळोवया नेक्स्ट इयर मागीर इन डिटेल दाखोवपाक मेळटा जाल्यार ट्राय करता. तर जाली आमची चवथ. हें सगळें निवळ हांगासर निवळ करतालो. आनी काल आमचो फर्स्ट टायम गणपतीचो आसा पळय इतल्या वर्सांनी देवळा कडेन वेंकटरमणाचें जें देवूळ आसा पळय तेजी तळयेन विसर्जन केलो. नाजाल्यार एवरी टायम न्ही आमचो बांयकच विसर्जन करतालो. फर्स्ट टायम केलो न्ही रे? अशें दवरून घेता तेन्ना करतालो, नाल्यार अशी केन्ना ना. फर्स्ट टायम केला आनी आमचेच गाडयेन व्हेला. हो पळय निवळ करता. सो पळय हांगासर निवळ करता, म्हणल्यार काल गणपती व्हेल्लो न्ही गाडयेन, ताका लागून ते सगळें तांदूळ फुलां बिलां सगळें कितें कितें पडलां वलें जालें. ते फाटल्यान प्रसाद आनी तो दोगांय घेवन बसलेले गणपती. फुलां बी बांदलेली अशी करून हांगा हेणें निवळ केल्लें, ते सगळें काडटात. आनी भितर बी कितें म्हणल्यार एवरी इयर कशें आसतालें जाणा, आमगे सेकेंड दिसा सत्यनारायणाची पुजा आसताली हांगा. आनी देव आसतालो. देव जेन्ना विसर्जन उतर पुजा जाली की ना, मागीर आरत्यो बी जावन विसर्जन करपाच्या टायमार न्ही हें सगळें न्ही हो उंचून काडटालो. म्हटल्यार सगळें चवय धरून कितें बाल्लां धरून फुलां देव सगळें काडून दवरतालो आनी मागीर देव काडटालो. मागीर हे खेपे म्हणल्यार हाका सगळी सत्यनारायणाची पुजा रोकडीच कित्याक काडटा. आसूं न्ही तशें ती आमकां कांय अस्कट जायना, कांय ना, सुसेगाद काडया. ते मागीर हांगा उडयता थंय उडयता, तांदूळ एक कडेन फ्रुट्स एक कडेन अशें करून उडयतालो सगळें. सो ताका लागून म्हटलें आसूं त्रास जाता जाल्यार काड, ना जाल्यार म्हणल्यार आसूं तशें म्हणून. आनी अंदू ल्हान सायडीन बांदलेली न्हू, मोदिगा बांदून आशिल्ली, ताका लागून मागीर देव पावयलो बी आनी तशेंच दवरलें. सो सकाळीं न्हांवून तेणें तें काडलें सगळें. आतां न्ही देवाची पुजा करपाक जाय आनी मागीर हें सगळें डेकोरेशनाचें कितें आसा पळय तें काडपाचें. रांगोळी बी कांय भरूं ना, आतां ती हांव भरून घेता. तेच्या भायर न्ही हांव सगळो पसारो पळयात, ही आयदनां आनी म्हाजें न्ही हांगासर जेवणाचें जें कितें जेवण उरलेलें सुरलेलें आसा पळय तें सगळें गरम बिरम करपाचें काम आसा. चड कांय उरूं ना जेवण अशें म्हणून. ही पळय दाळ उरल्या कालची इतलीशी. हे परचे खतखतें आशिल्ले, सो इतलेंच उरलां. आनी खीर केल्ली काल परत शेवयांची, ती खीर हांगासर. इल्लोसो चण्याचो रोस, छोले रोस केल्लो तो काल. आनी हें आनी काल ही पळय तुमकां सांगलें पळय नैवेद्याक खिचडी करता म्हणून आमगेर, ती खिचडी केल्ली मूग आनी तांदूळ घालून तोप भर केल्ली. तुमकां हेजेर पळयल्यार कळटा आसतलें पळय हांगा इतलें भरून केलें. वयल्यान शीत एक्स्ट्रा मागीर उरलेलें तें उडयलें हितून घालून आसतनाच. खिचडी जाली पिड्यार येता. म्हणल्यार मुगाची खिचडी सकाळीं केल्ली, राती एक्चुली हांवें तापयल्ली, बट तापोवप लेट जालें. देव पावन बिवन तापयता म्हटल्यारच आमकां हें 12 सुमार जाली तापोवपाक. सो ताका लागून ती पिड्यार जाली. मुगाची न्ही ती हरशी केल्ली लेट, 10 सुमार कितें केल्ली. सो ती दनपारां गरम आशिल्लें तोप. जेन्ना हांव बाकीचें जेवण तापयतालें पळय न्हू, म्हळ्यार गरम करतालें तेन्ना 2-3 तोप गरम आसा म्हणून हांवें गरम करूं ना, ती सगळी पिड्यार जाली. थोडेंशें शीत उरलां. ती आमगे सोयरे हाडले जेवपाक, ताका लागून परत कुकरांक मागीर शीत लायलें. एक्चुली आमी कुकरांतलें शीत जेयना, तें तशेंच आसता थोडेंशें. आयदनां घासपाचें आनी हें सगळें जें आतां तुमकां दिसता पळय हांगा सगळें आटोपून घेवं जाय, सगळें काडून आपआपल्या जाग्यार दवरून दनपार म्हणल्यार म्हाका सेट करूं जाय. देवाची आयदनां आसा थोडी धुवपाची तेलाची बीन ती सगळी,
तें आसा. हें सगळें हांगा निवळ करूं, सोफा बिफा सगळें आनी हेजे कर्टन बी कितें कितें लायला पळय सगळें काडून घेवन परत जसं तुमकां नॉर्मल चवथीच्या 4 दीस पयलीं जशें घर पळोवपाक मेळटालें पळय तशें म्हाका सेट करूं जाय, सगळें काडूं जाय. हो नावला हांव न्हावना. सो हे सगळे डोरमॅट्स बी एक चेंज केले, सगळी काडूं जाय. कितले बुरशी जाल्या पळय. काल मागीर राती तितूनच गडबडीन हाडे मशीन लायलें, सो ते कपडे घातले आतां सकाळीं सुकपा लागून. सो पळोवया कशें कितें तें. काल पावस खूब पडटालो राती बीन, देव पावयता तेन्ना बी असो बारीक बारीक पडत आशिल्लो. आयज मातशें रखरखीत अशें वत आयलां. तो सद्या घरांतली देवाची पुजा करून घेता, मागीर च्या पितले. आमी अजून ब्रेकफास्ट करूं ना. टायम पळयात 11 जाली पळयात आनी अजून आमी च्या पिवना. तर च्या पिवपाक जाय, तें सगळें करपाक जाय. आनी चवथीच्या दिसांनी 2 दीस हांवें व्हिडिओ घालूं ना. एक्चुली अशें चिंतलेलें हांवें की घालतले व्हिडिओ, इफ सपोज टायम मेळटा घालपाक न्ही व्हिडिओ एडिट अपलोड करपाक जाल्यार करतलें हांव अशें म्हणून. आनी इफ सपोज टायम मेळना गडबड जाता जाल्यार करची ना, अशें हांव दोनूय प्लॅन आशिल्लें. म्हटल्यार अशें जाता न्ही की व्हिडिओ बी घालूं ना जाल्यार कितें चुकलें अशें जाता न्ही. म्हाका तर जाता स्पेशली मनाक खायत रावता की अरे आयज व्हिडिओ घालना अशें म्हणून. आनी तितून भितर मागीर तुमी बी कमेंट करता न्ही कितें जालें. हांव म्हणना तुमी रॉंग हितून न्ही, बट तुमकां बी मागीर हुस्को जाता न्ही अरे कित्याक घालना. मोस्टली हें करना न्ही, चुकयना न्ही ताका लागून. सो घालूं ना 2 दीस. ओ रे हेकार येतं. सो घालूं ना 2 दीस व्हिडिओ. सो म्हणल्यार अशें आसूं म्हटलें, कित्याक सगळेच कामां जायना न्ही. आनी तुमकां हांवें पयलीं मातशें इन्फॉर्म बी केल्लें की पळोवया घालपाक मेळ्यार घालतलें म्हणून न्ही. सो ताका लागून बी म्हटलें आसूं तुमकां बी इन्फॉर्म केल्लें आसा न्ही अशें म्हणून. आनी 2 दीस खूब गडबड येता. तुमकां तर खबर आसा की इतले जाणां घरान 4-5 जाणां असल्यार बी कामां सोंपत ना. आनी ही आमी कशें आटोपन घेता हें तुमी अंडरस्टँड जाता आसलें. हांव म्हणना की त्रास पडटा बेजार येता हें तशें कांय ना. आमी मनांतल्यान करता जें कितें करता तें बरे भशेन करता. अशें ना की म्हटल्यार कितें आसा हांव व्हिडिओ शूट करप, एडिट करप, अपलोड करप हें सगळें डेली करता. 365 डेज म्हणटा तशें. तितून भितर देव आमच्या घरान फक्त 2 दीस आसता न्ही. सो म्हटलें कंप्लीट टायम जो आसा पळय तो देवाची सेवा देवा खातीर दिवया अशें म्हणून. आनी व्हिडिओज अपलोड करूं ना 2 दीस. आसूं आयजच्यान म्हळ्यार आतां व्हिडिओ करतले अपलोड. एक म्हजे कडेन चवथीच्या प्रिपरेशनाचो व्हिडिओ आसा जो फायनल आमी माटोळी शॉपिंग बी केल्लो पळय तो आसा, तो आयज अपलोड करतले. आनी मागीर 2 दीस तुमकां चवथीचे व्हिडिओ पळोवपाक मेळटले. तेज्या नंतर पळोवया आतां हेज्या मुखार बी भरपूर अशे व्हिडिओ तुमकां पळोवपाक मेळटले. आयज नॉर्मल आमचे हे सगळे काडपाचे बिडपाचे तेच आसतले आयच्या दिसाक. आनी नेबरागेर आमच्या हांगासर एक देव दवरून घेतला 7 दिसाचो, तेंगेर एक दीस वचपाक जाय. फाल्यां मामा उल्लस मामागेर म्हटल्यार हें आमच्या नेबराचें घर जें तुमकां दिसता पळय तेंगेर फाल्यां आसा सत्यनारायणाची पुजा. देव ना तेंगेर, जस्ट तेंगेर पुजा आसा नॉर्मल. सो थंय वतले आमी फाल्यां. परवा 5 दिसां कडेन घरा वतली. एक्चुली आमी फाल्यां वता घरा 4 दिसां कडेन. हाय सगळें जें आसा पळय क्लिनींग बिनींग करून सगळें जाग्याचे जागे एवढे आमी 4 दिसां कडेन वतालीं. बट पुजा आसता आमच्या घरा 4 दिसां कडेन एवरी इयर. आमचो वार्षिक 5 दीस म्हाज्या मम्मीच्या घरान. सो 4 दिसां आमची जॉयंट फॅमिली न्ही, खूब मजा बी येता. आमी वयतालीं चवथ्या दिसा, 5व्या दिसा बी चवथ्या दिसा रावप, 5व्या दिसा बी रावप, देव बिव पावून 6व्या दिसा येतालीं मागीर घरा. बट अंदू ना, अंदून तेंगेर पुजा आसा आनी तेंगेर आमकां सांगलां दाम्पत्य जें दवरता पळय तें सांगलां. सो ताका लागून फाल्यां आनी पुजेक घरा कडेन पावपाना. म्हणल्यार हांगासरच पुजा, हांगाय बी तीच पुजा सत्यनारायणाची आनी थंय बी तीच पुजा न्ही. फक्त इतलें की कजन जी करता ते कपलां लावपाक मेळपाना, ते मागीर परवा बी पोया वयता त्या दिसा. सो आनी दाम्पत्य दवरला न्ही ताका लागून हांगाच हें करतलें हांव. वचून हांगाच फाल्यां रावन सगळें सारकें करून आनी तेंगेर बी मातशें हेल्पाक बी वतलें. सो पळोवया कशें कितें जाता तें तुमच्या वांगडा ते शूट करतलेच. आतां सद्या हो पसारो जो आसा पळय तो काडून घेवपाचो. चला तर हो देवाची पुजा करतलो, ब्रेकफास्ट बी करता आनी हें सगळें काडून घेता. मेळटा तुमकां मागीर. आयज रांदपाचो बी वावर ना, सगळें आसा, शीतूच थोडेशें करपाक जाय इतलेंच. देव जेन्ना घरान येता पळय न्ही तेन्ना घर कशें आसता काय बरें. आनी एकदां कसो गणपती पावयलो की ना घर मागीर सामकें खावपाक उठटा. जायना अशें पळोवपाक खाली खाली. सामकें पयलीं देव आसता तेन्ना गजबजलेलें म्हणटा पळय तशें आसता. इतली घाई गडबड बोवाळ सगळो, कोण सयरी येता, कोण फ्रेंड्स येता घरा कडेन, हें सगळें चालू आसता आनी एक वेगळीच उमेद आसता. जशें की गणपतीचें विसर्जन जालें की मागीर आनी न्ही घराक अशें हें उरना, घरपणच उरना म्हणटा त्या भशेन सामकें न्ही घर खावपाक येता, खाली खाली जाता. 2 दीसच आमगेर असो गणपती.
आनी जेंच्या कोणालो गणपती 5 दीस किंवा 7 दीस आसता पळय तांकां कशें जातलें हें हांव इमॅजीन करपाक शकता. खूब अशें बेजार येता गणपतीन आनी आतां कामूय करपाक बेजार येता आनी कितेंय करपाक बेजार येता. सो काम करपाक बेजार येता म्हण अशेंच सगळें ओडून काय रावपाक शकना न्ही. अशें म्हणून जबरदस्तली आमी हांगासर काम करतालीं. हो म्हाका सकाळ फुडें उठून म्हणटालो की 2 दीस कितली घाई गडबड जाली, इतली गडबड इतली कामां, बट स्टील उमेद आशिल्ली एक मनान. आयज इतली कामां बी ना, नॉर्मल काम, स्टील आमकां कितलो बेजार येता आनी देव आसता की म्हणल्यार देव येता पळय न्हू तेन्ना आमकां उमेद सुद्दां आपल्या वांगडाच घेवन येता अशें म्हणून. आनी वयता तेन्ना आमची उमेद बी घेवन वयता अशें म्हणून हो म्हाका सकाळ फुडेंच म्हणटालो. तर कांय ना, फुडल्या वर्सा हेज्या मोठ्या थाटान अशी आमी करची चवथ. तर हे सगळें काडून घेताले आनीक करता पळय न्हू तेन्ना टायम लागना करपाक. काडटा तेन्ना न्ही खूब टायम लागता आनी हे सगळें काडलेंच म्हणून जायना, जाग्याच्या जाग्याक बी दवरुपाचें आसता. सो आमची बी हांगासर तीच घाई गडबड सगळी चालू आसलेली. आनी हें सगळें करता आसतना न्ही चड अशें कांय शूट केलें ना, थोडेशें शूट केलें कित्याक की तुमकां आनी मागीर बेजार येवपाक नाका न्ही. पयलीं करता आसतना सगळें इन डिटेल दाखयलें, आतां परत काडटा आसतना इन डिटेल दाखयता काय म्हणटली तुमी म्हणल्यार सगळींच जाणां न्ही, थोडीं जाणां. जेन्ना पळय न्हू केन्ना हांव अशें म्हणटा की ना म्हाका म्हळ्यार म्हाजे तुमकां विडियोज क्लिनिंगाचे हेजे तेजे दाखोवपाक नाका कित्याक की तुमी बोर जातली अशी म्हणून हांव जेन्ना सांगता पळय न्हू तेन्ना थोडीं जाणां एग्री आसतलीं मे बी. सगळ्यांकूच सगळें अशें कंटेंट लायक जायना न्ही. थोडीं जाणां मागीर तेचेर म्हाका कमेंट बी करता की तूं अशें कित्याक म्हणटा, तूं अशें म्हणनाका, तूं दाखय क्लिनींग करता तें. आमी बी मोटिवेट जाता पळय की तूं एकलें आसून सुद्दां पळय की चवथ कितले उमेदीर करता, इतलीं सगळीं कामां एकलें कशें करता उमेदीर. हें पळोवन आमी बी मोटिवेट जाता आनी आमी बी कामाक लागता. कोणें आनी तर म्हाका कमेंट केल्लो की आमी इतले बेगीन केन्नाच खंयच्याच वर्सा तयारी करनाशिल्ली, बट तुजी तयारी स्टार्ट जाल्या ती पळोवन आमी बी अंदू बेगीन चवथीची तयारी जी आसा पळय ती स्टार्ट केली आनी आमकां बी खूब बऱ्याक पडलें अशें म्हणून. आमी एक 4 दीस पयलींच चवथीची तयारी जी आसा पळय न्ही ती करतालीं अशें म्हणून ते म्हाका सांगताले कमेंट करून. सो आयकून खूब बरें दिसलें की म्हाजी कामां बी पळोवन तुमी मोटिवेट जाता. हांव खंयच्या ना खंयच्या वाटेन तुमकां मोटिवेट करता हें चिंतूनच म्हाका मनाक न्ही खूब समाधान मेळटा. सांजची न्ही आतां जाल्यार 5:45 सुमार आनी म्हाजी हालत इग्नोर करात. जो हालत फेसाचो बी आसा तो केस बीस कितें जाल्यार पळय जस्ट केस बी सोडून बसलेले, बेजार येयलो सारको. ताका लागून काम व्हडलेशें कांय केलेंच ना. घर जें आसा पळय तेजो पसारो तसोच पडलेलो आसा. इतलो बेजार येता ना कितें करपाक, डेकोरेशन करपाक जाता सामान काड आनी सगळ्याक लाय कर्टन हें तें तेन्ना बरें दिसता. हांव उमेदीर चवथ आसा न्हू आनी एकदां अशें कितें जालें की ना चवथ जावन गेली, दिवाळी जावन गेली, इतलो बेजार येता ना कितें करपाक विचारूं नाका. घर तशाचें तशें पडलेलें आसा सगळें. डेकोरेशन केल्लें पळय न्हू चवथीक, जो सेटअप केल्लो पळय तो सगळो काडलो, काडून सगळं पॅक करून पिशव्यांनी बी घालून दवरलो. आतां तो एक व्हडल्या पिशव्यान भरून सगळें पॅक करून व्हरून दवरूं जाय भितर. तें करपाचें उरलें आनी घर सगळें तशाचें तशें पडून आसा. दाखयता तुमकां आयदनां बिदनां जी राती धुयल्ली पळय न्हू ती सगळी परत आतां धुली. म्हळ्यार वापराक जी काडलेली पळय न्हू ती राती सगळी धुवन भिवन दवरलेली. सकाळीं आतां उठून परत म्हळ्यार आतां दनपारां जेवन बीन सगळीं आयदनां परत घासून दवरल्या. आनी मातशें वताक घालतलें म्हण आशिल्लें म्हणून पावस कितें करूं दिना वताक बिताक घालूं. काळोख करून येता. पावस इतलो व्हडलो पडना पण काळोख करून पडटा, बारीक पडटा हरशीं, काळोख भरपूर करता. सो हो आसा आतां भितर पळय. आनी ही पळयात घराची हालत कशी आसा ती तशें आसा. सगळें पडलेलें कांयच काडूं ना. पळय कसो बसला तो. सगळें तशें पडलेलें आसा. फक्त आयदनां बिदनां धुयल्या हेजें कितें हांगासर सेटअप केल्लो पळय न्हू म्हणल्यार डेकोरेशन म्हणाक तुमी ताका तें केल्लें तें काडलां आनी सगळें येपा हांगासर पिशव्यांनी भरलां. सगळें हें पिशव्यांनी भरून पॅक केलां. आतां हिनी हें सगळें व्हडलें एक बॅग म्हळ्यार व्हडली पिशवी प्लास्टीक नाजाल्यार अशें एक बॅगान कितेंच घालून दवरुपाक जाय. एक कडेन केलां पळय. सगळें वताक बिताक जें कितें घालपाचें आसलें तें घातलां. हें धुवपाचें, हें भटमामालें सामान सगळें पुजेचें, गणेश पोळी हें तें सगळें. आनी पळय आत्तां टायर्ड जावन येवन बसलां. सगळें सामान देवाल्या आयदन धुतलें पितांबरी लावन. सो हें सगळें दाखयत रे, राव रे. हांगा आसा हॉलां, अजून किचना पावलेंच ना.
सो हे सगळें काडून दवरला. आतां हे सगळें पॅक करून दवरू बेजार येता, जीव जड जाला. हांव आत्तां हांगा बसलेलें मातशें न्हीद येवपा लागलें म्हण थंयच न्हिदलें. अर्दवर न्हिदलें दिसता न्ही रे, इतले दोळे झेंपा लागले, खूब टायर्ड जालें सारकें. आनी ही पळयात आयदनां परत आसलेली तसली सगळीं धुवन पुसून काडून दवरलें. ही तेणें देवाची आयदनां आतां धुलें तेलाची सगळीं, आनी ही परत सगळीं धुली. तोप बीप सगळें परत घासलें. सकाळ अशें म्हळ्यार कितें जाता रातचें बी टायर्ड जाता न्ही, सो ती तितली बरी घासप बी जायना मना सारकी. म्हळ्यार कितें करता परत एकदां सगळीं घासता आनी एकदां काडून दवरपाचें न्ही ती तशा तशी. ती एल्युमिनियम हँडलियम बी मागीर पिड्यार जाता तशीच दवरल्या. सो ताका लागून ती घातल्या. आनी तांकां न्ही उदक आसा, भायर वताक घालपाक मेळना न्ही, सो ती अशीच आसा. आयचे दीस हांगा दवरतलें मागीर फाल्यां काडून दवरतलें. कित्याक की फाल्यां म्हणून शिवराकूच नुस्तें काय खावपाचें ना न्ही आमी, फक्त देवाची आयदनां काडून दवरतले. आनी जी हितून आमची डेली युजाची आयदनां जी आसा पळय ती काडटले. आलमार अर्दान खाली जावन आसा पळय, सो हें सगळें काडून दवरपाचें. सो तें सगळें करपाक जाय आतां. आनी टायम ऑलरेडी 6 जावपाक येयलो. सो जाली दिसता न्ही रे. म्हाजो व्हिडियो जो आसा पळय तो बी आजून अपलोड जालो ना, सगळो तसोच आसा. बेड टायम सारकी 6 जाली. व्हिडियो अपलोडिंगाक लायिल्लो आसा तो बी सारको अपलोड जायना. चलात तर, भायर वारो मारपाक लागलो परत. पावस व्हडलो मोठो असो पडना, बट न्ही काळोख करून येता सारको आनी वारो बिरो मारता इतलेंच. सगळें न्ही तशाचें तशें पडलां आनी इतलो बेजार येता खबर आसा करपाक. एवरी इयर अशेंच जाता. अंदूचेंच न्ही, म्हटल्यार कशें की करता आसतना सगळें सेटअप करता बरें दिसता, मागीर काडून दवरता आसतना जीव जड जाता, बेजार असो येता करपाक. सगळं इतलें सगळें पसारो म्हण. पण एवरी इयर न्ही आमी कितें करतालीं, फर्स्ट हाफ दनपारां जेवचे पयलीं न्ही सगळें क्लियर करून घर आशिल्लें तशें सेट करतालीं. पण आयचे दिसा म्हळ्यार ह्या वर्सा इतली सुस्ती मारल्या जाणा दोगांकय, बेजार असो. केन्ना चवथ येयली केन्ना चवथ गेली कळत ना न्ही, ताका लागून आनी चड हें जाता. लायटी पालेले पळय रोखड्योच पेटोवन येता थंय आसा. बेजार येता म्हण अशेंच काय दवरपाक शकना, जाता तशें करपाक जाय. सो आतां हें हांव करून घेता. आतां चिंतलें हांवें व्हिडियो अपलोडिंगाक लावन दवरिता आनी पयलीं तें करून घेता. जाता तशें अर्दवर भितर सगळें क्लियर करून काडटा. इन्नी जबरदस्ती जेन्ना म्हळ्यार तूं करना तेन्ना म्हळ्यार सुस्ती बी वचना आनी कामां बी सगळीं पेंडींग पडटा आनी ती पळोवन आनी चड बेजार येता. सो एकदां क्लियर जालें की ना मागीर जीव बी सगळें सुटसुटीत जातलो. सो करून घेवया, मेळटा का करता आनी सगळें. तुमी आतां न्ही टायम पळोवन म्हणटली 5 जावपाक येयली दिसता म्हणून, तर ना रातची 10:30 जावपाक येयली. 10, 20, 25 सुमार जाली. आनी भायर भरपूर पावस पडटा आतांच न्ही उदो सकून. आनी आमचें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें चालूच आसा. हें पळयात हांगासर सगळीं आयदनां, देवा आयदनां सगळीं काडलीं हांगची. आजून दवरुना जाग्या जाग्यार, जस्ट काडल्या. आनी थोडेशे हेवटेन तेवटेन आजून पडलेले आसा. बट केले खूब अशें, ऑलमोस्ट एक 80% तरी केले न्ही रे, कवर केले सगळें जालें. सो इलेक्ट्रॉनीक सामान, लायटींग बिटींग तेच दवरपा उरलां. वयर दवरपा उरलां. सगळें काडलें सद्या. हॉल तरी खालो न्ही खाली केलो. सो आसलें तसो परत सोफा बी लायलो आनी आमगेले घुमट पिनू ना काल सुटली भितर. हें केलां घुमट न्ही काल फोडले. काल दनपारां आरती करताले पळय तेन्ना वाजयत फोडले. आमगेरूच फुटले. पूण लास्ट फुटले ते तें सामकी लास्ट आहे घालींग लोटांगण म्हणटाले पळय तेन्ना फुटले दिसता. खंय मारप तर तो हात बोट मारप न्ही. हय जालें. आतां ताका फुडले वर चामडे घालपाचे. एक्चुली चामडे ओल्ड हे, मडकी जी आसा पळय न्हू ती नवी. म्हटल्यार कशें जाणा हे आमगेर पप्पान घुमट हाडलेलें. हे पप्पान घुमट हाडलेलें आमगेर. म्हणल्यार मागे काका चडस न्ही ताका 2 घुमटां खंयच्यान तरी करून हाडलेलें. आतां न्ही बरें पयलीं एक 5 वर्सां सुमार 5-6 वर्सां पयलीं सुमार पप्पानी 2 घुमटां हाडलेलीं. सो ते एक म्हणटा तूं पयलीं फोडले ताणें आनी एक आमगे लग्नाचे 1-2 वर्सां पयलीं फोडले.
सो मडकी फुटलेली घुमट बरें आशिल्लें ताका लागून पप्पान हे चामडे काडून दवरलेले न्ही मागीर हेका दिलें जेन्ना लग्न जालें पळय आमगेलें ते फर्स्ट वर्सा चवथीक हेका दिलें हे चामडे तूं मडकी घे आनी बांदून घे म्हणून हे चामडे दिले सो हेणें मागीर कितें केलें मडकी जी आसा पळय न्हू ती नवी घेतली आनी चामड्यान हे बांदून घेतलेलें सो आतां ते चामडे बी फुटले मडकी आसा आतां फुडल्या वर्सा चामडे सोदून आतां ती व्हायट कलर मेळटा न्ही रे हां पण आतां असली चामडी मेळटात ब्लॅकान सो गया आनी आमच्या भितर जेवण चालू आसा अजून जेयली बी कांयच ना आमी हें पळय माटोळेचे सुपारी आनी तोरींग हांगा उडयला काडून 10:30 जावपाक येयला आमी अजून जेवलीच ना आनी जेवणाक आयज आमगेर कितें जाणा दाखयता तुमकां नाल्ल आनी खोले उरल्यात आयज आमगेर हे पोळे पातळ पोळे केल्या आतां जेवपाक आनी खतखतें रोस आशिल्लो तो गरम करपाक दवरला सो दोनी तव्याचेर घालतले म्हण आयकिल्लो हो पयर हाडला पळय न्ही नवो तो तवो आनी हेजेर पयलीं हेजेर बी घातले बट लागपा लागले सो आतां हेजेरच काडून घेता तर हे पोळे बी जे आसा पळय ते आमी करून घेता जेवतात आनी मेळटा मागीर तुमकां फाल्यां डायरेक्टली सो मेळयात तर आनी कोणें म्हाका तर म्हटलेलें की तूं अशें म्हणनाका की तुजें काम पळोवपाक आमकां बेजार येता म्हणून कित्याक आमी मोटिवेट जाता तुजें काम तूं दाखय अशें म्हणून स्टील म्हटलें आसूं आयज नाका अशें म्हणून तर सगळें सेटअप करून घेतलो आनी बारीक बारीक कितें आसा तें करून घेता आनी न्हिदता आमी आनी मेळटा तुमकां फाल्यां आनी एक नवो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय फाल्यांचो व्हिडियोज आसा पळय तो पळोवपाक विसरनाका फाल्यां आसा हांव वयर दवरिता सामान फाल्यां आसा सत्यनारायण पुजेचो ब्लॉग पळोवन घेयात मागीर फाल्यां